पयली ते 12वे मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग सोमारा 21 फेब्रुवारीच्यान सुरू करपाचे सरकारान थारायला. गोंय शिक्षण खात्याक बेरेस्तारा दनपारां 21 तारखेर शाळा सुरू करपाचे परिपत्रक काढले. ह्या दिसांनी कोरोनाचे प्रमाण उणे जायत आसा आनी नवे कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण कितलेशेच उणे जाल्या. कोरोनाक लागून सोंपपी लोकांचे प्रमाण उणे जायत चल्ल्या. कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग चालू करून येतात अशें टास्क फोर्स समितीचे वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगले. गोंय 100% वॅक्सिनेटेड राज्य म्हूण घोशीत जाला. ताका लागून सदां भशेन कामकाज सुरू जावपाचे वाटेर आसा. 23 जानेवारी सरकारान कोविडाच्या भिरांकूळ प्रसाराक लागून शाळा कॉलेजी 15 फेब्रुवारी मेरेन बंद दवरलेल्यो. The school should reopen immediately, and it includes even KG and primary schools also, because the amount almost 100% vaccination is done. COVID is totally on decline. The death rates are very much under control. New cases are under control. So there is a time has come that the children should see the school and meet their friends, their teachers, and start serious learning immediately. Because it's too long a period to keep children away from this. I request the Chief Minister and the Health Secretary and maybe Chief Secretary to issue orders to the expert committee to hold immediately meeting, and then to confirm that I think they require a task force. पयली ते 12वा मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग सोमारा 21 फेब्रुवारीच्यान सुरू करपाचे सरकारान थारायला. गोंय शिक्षण खात्यान बिरेस्तारा दनपारां 21 तारखेर शाळा सुरू करपाचे परिपत्रक काढले. ह्या दिसांनी कोरोनाचे प्रमाण उणे जायत आसा आनी नवे कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण कितलेशेच उणे जाल्या. कोरोनाक लागून सोंपपी लोकांचे प्रमाण उणे जायत चल्ल्या. कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग चालू करून येतात अशें टास्क फोर्स समितीचे वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगलेले. गोंय 100% वॅक्सिनेटेड राज्य म्हूण घोशीत जाला. ताका लागून सदां भशेन कामकाज सुरू जावपाचे वाटेर आसा.
23 फेब्रुवारी सरकारान कोविडाच्या भिरांकूळ प्रसाराक लागून शाळा कॉलेजी 15 फेब्रुवारी मेरेन बंद दवरलेल्यो. तर ह्या बद्दल आमकां आनीकूय म्हायती दिवपाक आमच्या वांगडा आमचे रिपोर्टर बाय वर्षा आसा. तर बाय वर्षा, शाळा सुरू करपाचो हो सरकारान जो निर्णय घेतला तो कितलो पासून योग्य आसा? गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. आणि हांव वर्षा आसवेकर. म्हाका दिसता की 18 वर्साच्या वयल्या ज्या भुरग्यांचे सगळ्या भुरग्यांची वॅक्सिन जाल्लेले आसा, 100% जाल्लेले आसा. आणि आताच गव्हर्नमेंटान अशें अनाउन्स केला की 21 फेब्रुवारी पासून जी स्कुलां स्टार्ट करपाचे निर्णय घेतला ते सगळे पेरंटांक तेंचो डिसिजन मान्य झालेलो ना. आणि पेरंटांक अशें दिसता की 15 वर्साच्या भुरग्यांचे अजून वॅक्सिन 100% जावंक ना. सो भुरग्यांक खंय तरी कोरोना परत भुरग्यांच्या वाट्याक येत काय कितें असो तेंच्या पेरंटांक सगळ्यांक प्रश्न पडला. आणि भलायकी खात्यान हो निर्णय घेतला तो खरोच सारको आसा काय ना हे बी तेंका प्रश्न पडला. सो गव्हर्नमेंटान ऑफलायन एग्जामी घेवच्यो अशे पेरंटांच्यो मागण्यो आसा. आणि बेगीन 15 वर्साच्या भुरग्यांचे सगळ्यांचे वॅक्सिन जावचे अशें बी तेंका दिसता. तर बाय वर्षा, तुका देव बरें करूं म्हणटा आमकां ह्या बद्दल म्हायती दिवपाक.